ग्रामसभेच्या अजेंडावेल्यान चिंबेल ग्रामसभा बरीच तापली। ग्रामसभेच्या सुरवेकूच जेन्ना चिंबलाच्या सचिवान एजेंडाचे वाचप केले तेन्ना थळाव्यांनी बोवाळ घालीत ही एजेंडाची प्रत ग्रामसभा सुरू जावच्या पयलीं कित्याक दिवंक ना असो प्रश्न करून सचिवाक उजरावन काडलो। एजेंडा पयलींच कितें आसा तो कळपाचो नेम नाशिल्ल्यान ही ग्रामसभा तहकूब करपाची मागणी जावपाक लागली। पूण सरपंचान अचकीत ही ग्रामसभा तहकूब जाल्ल्याचे जाहीर करता पंचायतीन आपली वाट धरली। पूण फुडली ग्रामसभा केन्ना जातली हें सांगूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच बोवाळ केलो। इंदिरा नगरात बेशिस्त पार्किंग, मुसुंडी आनी हेर विशयाचेर कांय चर्चा जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी भरपूर तिडक उक्तायली। जाल्यार तहकूब केल्या ती ग्रामसभा फुडल्या आयतारा जातली अशें सरपंचान सांगलें। पळयात। गेले म्हणून किती गेले म्हणून येऊन दी प्रसादी बिर्याची येऊन दी तुमच्या हायर हातात We are waiting, huh? Call. मीडिया या सरपंचान काय फुडल्या आयतार जाल्यार मुखेल फुडल्या डेट मध्ये कोण अर्जंट केला? अर्जंट गेला तुम्ही सांगता मग सांगले मग फुडल्याला फुडल्या संडे घेता फुडल्या गेले म्हणून किती गेले म्हणून येऊन दी प्रसादी बिर्याची येऊन दी तुमच्या हायर हातात We are waiting, huh? Call. मीडिया या सरपंचान काय जेन्ना पंचायत हे करता तेच्या ती अजेंडा जो कितें आसा हाचे मिटिंगेचो तो सारको लोकांक कळपाक जाय आशिल्लो, ग्रामस्थांक कळपाक जाय। दुसरी गोश्ट कशी जाला जे कितें सगळें आसा एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आनी हें जें कितें हें आसा तेजेर मान्यता घेवपा खातीर खुबशे प्रपोजल आसा। सो जेन्ना तुमी फाटलो आपलो परफॉर्मन्स दाखयता तो लोकांक इन एडवान्स कळपाक जाय। इन एडवान्स कळपाक जाय म्हटल्या बरोबर कशें आसा ते लोकां समोर येवपाक जाय न्ही। आनी आयज तुमी डायरेक्ट येतले हे म्हणटले अजेंडा म्हणटले आनी कितें म्हणटले सांग पळया अशें आसा। आमकां एडवान्स बाबा तुमी कितें केलां ती कॉपी मेळपाक जाय न्ही, ग्रामस्थांक मेळपाक जाय न्ही। वेबसायट जी आसा वेबसायट आसा ती तेंची म्हणटा कितें पयलीं सांगलें तेंच्यांनी सारकी आसा सारकी जर आसत ती तुमी कितें करपाक जाय ती वेबसायटीचेर ते घालपाक जाय आशिल्लें। आतां ते सांगता परते सांगता कितें ना वेबसायट आसा ती सारकी ना। ओके जर तर वेबसायट जर सारकी ना जे कितें डॉक्युमेंट आसा कळ्ळें न्ही जे लोकांक दिवपाचें आसा ते हार्ड कॉपीन दिवपाक जाय। सो तें ना आम्ही सगळे रावला सरपंच आणि सेक्रेटरी आणि व्हिडिओचो ऑब्झर्वर भितर बसून कॅबिनान मिनिट्स बरयता। हे फर्स्ट टाइम जाल्ले आसता ग्रामसभेचे मिनिट्स ग्रामसभा मेंबर हांगा मत मिनिट्स भितर बरयता, ऑब्झर्वर रिपोर्टूय आपलो भितर बरयता, धुमस्कराक फोन मारला आसता। आनी एक नेवी गजाल झेडपी मेंबर येयल्लो आसा मिरशेचो चिंबला पंचायतीक लागता तो 11 गेलो ताका खबर पावोंक ना दिसता मेसेज ग्रामसभेन कितें जाल्ला ते। आतां आमी रावला आमकां दिसता MLA येतलो म्हणून रुदल फर्नांडीस कित्याक तो 3 ग्रामसभा येवंक ना। सो आमी सगळे लोक रावल्ले आसा। सरपंच आमकां कितें सांगलो तो भितर आमी वचना कित्याक भितर तुमी आमकां मारपाक येता मागीर दांडे बिंडे सगळे काडटा मागीर आमकां केसी जाता। सो आमी भितर वचना लोक ही आमची ही लॉस जाल्ली आसा परत आमची गांवकारांची लॉस जाता। आनी पंच मेंबराक विचारता कितें जालां ते डिसिजन 15 दीस जावन तो म्हणटा एडजस्ट करता मागीर म्हणटा संडे मात ते मिनिट जावंक जाय रिकॉर्ड जावपाक जाय रिजन जावपाक जाय आनी सगळ्यांची सहमती घेवपाक जाय। ते सांगनासतना भितर गेला उठून गेला अपमान करता हो। आयची जी ग्रामसभा आसली ती आमी एक्सटेंड केल्ली आसा फुडल्या संडे आमी घेवपाची आसा एडजंट करून आमी फुडल्या संडे केल्ली आसा। फक्त कित्याक लागून जे लोकांनी जे प्रपोजल घेतलेले तशेंच आमी तिंका हार्ड कॉपी दिवंक ना म्हणजे तिंका प्रोसिडींग करपाक जाय दिवंक ना म्हणून आमी फुडल्या संडे आमी ज्या दिसा तिंका जे प्रोजेक्ट येता पळय दिसा तिंका आमी सायड प्लस इन्स्पेक्शन स्टॉप प्लस इन्स्पेक्शन काडलेले दिसात आनी जी कोण कंप्लेन येयली तिंका नोटीस धाडून येयली ती नोटीस ते पावना त्या टायमार। आनी जी कोण ते प्रोजेक्टाचे तेणी आमकां एफिडेविट दिल्ली आसा तेजी बाबतीन की ती वायट आनी ती ब्लॉक बीन करपाची ना आमकां एफिडेविट दिल्ली आसा तेजी पंचायतीक दिल्ली आसा जेचा आमी ताका स्टॉप प्लस इन्स्पेक्शन म्हणून मागलेली। आनी जे कोणें ऑब्जेक्शन घातलें ताका नोटीस काडून त्या दिसा सायडीन तिंका आपयलें ते पंचायतीन येवंक ना सायडीरूय करूंक ना ते कोणें ऑब्जेक्शन घातलें तेजें।